मोगाळ भावा भयणीनो, कितले म्हूण देव सोंसतलो. आपल्या प्रेशितांक माळातीरांक आपली बरी खबर परगटूंक धाडले, तांकां जिवेशी मारले. शेवटी तो ताजें सोसूंक जावंक ना. आपल्या मोगाच्या पुताक धाडटात, ताकाय जिवेशी मारले आनी तेची खास्त तांकां भोगूंक पडली. पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमी सगळीं देव सैमाची देवा भाशेन कुश्टेपणां, अहंकार, आपलेपणां हे आमचें जिवीत इबाडटा. मोग, मोयपास, बोगसणे, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, देवाची सेवा, पेल्याची सेवा, दुसऱ्यांची सेवा करून आमी जियेल्यो जाल्यार कुशालकायेचें, शांतीचें जिवीत आमी अनुभवूंक पावता. तर 1980 ह्या वर्सा अमेरिकाच्या बिशपांनी एक गंवळीक चीट बरयली आनी ती जावन आसली शांती खातीर झुजां झगडीं पयस करून शांती हाडूंक. आनी त्या चिटीन ते हो मुद्दो दिसून आयलो. जुन्या कोरारान झुजांक आनी झगडींक लागून शांतिकाय दिसून येयना. अशें न्हू, बगोर तांची देवाताय, रिश्ता स्वताची मोगाची आनी सारकी नासलोली देखून तांचे मदें झुजां झगडीं, आशा आनी पातकी जिवीत ते जियेताले. तर ही शांती सहजकाय खंय मेळटली? ही शांती सहजकाय आमच्याच मदें आमकां मेळटली. बावतिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो देवान दिला आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकांय देवाची भुरगीं केल्या. देव स्वयं आमकां मेळ्ळा. तर हे देव स्वयं आमच्याच मदें आसा आनी ही शांती आमच्याच मदें आमी सोदूंक फावो. एक चायनीज म्हणणी आसा, आमच्या आत्म्यान सोत आसा आनी देव स्वयं आमकां आमचे मदें आसा हें आमी सोदलें जाल्यार आमकां शांतिकाय, सोबिताय आमच्या मनशापणान मेळटली. आनी सोबिताय आमच्या मनशापणांत आसा जाल्यार घरान शांती आनी कुशालकाय आसतली. आनी घरान शांती आनी कुशालकाय आसली जाल्यार देसानूय शांती, कुशालकाय, सोत आसतलें. आनी देसान शांती, कुशालकाय, सोत आसलें जाल्यार जगभर संवसारांतूय शांती, कुशालकाय आनी देवाचें सोत आमकां अनुभवूंक मेळटलें. तर मुळावें आमी देवाची भुरगीं हें जाणून घेतलें जाल्यार आमच्याच घरान आमी एकामेकाक देवाची देणी कशी आमी लेखली जाल्यार आमकां देवाचो मोग आनी शांती अनुभवूंक मेळटलो. सो आमचें मागणें जावं दी, देवा आमकां तुजी हातयारां, शांतीची मोगाची हातयारां कोर म्हूण.